नमस्कार. बोळे प्रुडंट खबरो. साखळे फोंड्या नगरपालिका वेंचणुकांचे निकाल. थळाव्या आमदारांक धपके. साखळे बिगर बीजेपी, फोंड्या बिगर काँग्रेस पॅनलांची लीड. साखळे बीजेपीचे 3-13 तरी आमदार म्हणटा पालिकेचेर बावटो बीजेपीचोच. सकलानीची सभापतीक चॅलेंज. फोंड्या पालिका त्रिशंकू तरी मगो बीजेपीची सोयरीक जुळिल्ल्याच जमा. म्हादयचे सरकार कसलीच तडजोड करचो ना. विजयाची स्पष्ट भूमिका. म्हादय बचाव अभियान म्हणटा केस निकालाक आसतना पंतप्रधान. बीजेपीचो अध्यक्ष लोकांक लायतात शिंगा. मायनिंग सुरू करपाक शक्य ते सगळे सरकारान करचें. काँग्रेस दितली पुराय तेको. सरकारांत आसा मेरेन विजया कडेन चर्चा ना. काँग्रेस प्रदेशाध्यक्षाची स्पष्ट भूमिका. हेरिटेज सुवाती देखरेखीक प्रायव्हेट कंपन्यांक आउटसोर्स करूंक सरकार तयार. ओल्ड गोवा चर्चीचो फादर आनी सदस्यां कडेन चर्चे उपरांत गोंय सरकाराचो निर्णय ऑफिशियल. आणि जीएसपीएल फुटबॉल सर्तीत साळगांवकार एफसीच्या बार्देसाचेर जैत. चिंचिणीन स्कायला स्ट्रायकर्साक हारयले. साखळे आनी फोंडे नगरपालिकांनी थळाव्या आमदारांक धपको. दोन्ही पालिकांचे निकाल सकाळी आयले. साखळे 13तले 10 सकलानीच्या पॅनलाचे. सभापती आमदार प्रमोद सावंताक मोठो धपको. फोंडे मगो लिडिंग. बीजेपी दुसरे नंबरार. रवीचे पॅनल तिसरे. साखळे बिगर बीजेपी जाल्यार फोंड्या बिगर काँग्रेस पॅनल. फोंड्या साखळीचे निकाल. आम्ही गेले 5 वर्सांनी कामां केली ते पळोवनूच लोकांनी आमकां आयज आमचे 10 कॅन्डिडेट निवडून हाडले आनी आमी 10 डिक्लेअर केले. तेजी पावती दिला आमकां आनी आमी लोकांक विश्वासान घेवनूच आमी फुडें काम करतले. आमदारान गव्हर्मेंट मशिनरीज सत्ताचो गैरउपयोग केलो. पैशांचोय गैरवापर केलो आनी गव्हर्मेंट सर्वंटाकूय ट्रान्सफर करतल्याना धमकी दिवन कितें तरी गव्हर्मेंट सर्वंटाकूय कॅनवसिंगाक लायिल्ले. हे सगळे तुमकां खबर आसा आनी परत पेपरान म्हणलेले आसा. हे सरकार कशें चलयतालो. स्किमी बंद करतलो अशें फोन मारतलो ना ट्रान्सफर मारतलो म्हणून अशें सांगून गव्हर्मेंट सर्वंटांक धमकयला. आनी प्रत्येक जाणांक घराघरांनी फोन केला. तुमकां जाय जाल्यार लोकांक साखळीकारांक विचारूं शकता. धर्मेशाक जे हांव उतर दिलें की म्हाजे लोक म्हाज्या फाटल्यान ते तुका भरघोस मतांनी निवडून विड्डे म्हाजे 12 नंबर वॉर्ड तेंच्यांनी दिल्ले आसा. हांव म्हाज्या सगळ्या विड्डेकारांक सुद्दां देव बरें करता. पण म्हाजे सगळ्यांनी म्हाका जो सपोर्ट दिलो त्या सपोर्टाचेर एक महिला म्हणून हांवें टक्कर दिवन हांव हातून निवडून आयलां. फाटल्या पेक्षा चड मतांनी ह्या खेपे परतून हांव निवडून आयलो. हे दाखोवन दिता रिजल्ट दाखोवन दिता की वॉर्ड नंबर 7 जे म्हाजें काम आसा ते कामाक लोक ही पावती दिल्ली आसा. नागरीक समितीच्या पॅनलाचे खाली आमी म्हाजे भावाचे बायल आनी हांव दोनी म्हणजे वॉर्ड नंबर 4 आनी वॉर्ड नंबर 5 आमकां मतदारांनी जे आमचो सपोर्ट दाखयलो आमकां आमचें जे कार्य म्हाजें कार्य आशिल्लें गेली 2 फावटी हांव निवडून येयलो आनी ही हॅट्रिक करपाची म्हाका ही संदी वॉर्ड नंबर 5च्या मतदारांनी दिली. तेजे बद्दल हांव देव बरें करूं. तुमी हॅपी आसा. आमी प्रेडिक्ट केल्ले त्या प्रमाणे एक्चुअली सुरवातीक आमी जेन्ना फॉर्म भरलेली आनी सगळे कॅनवासींग चालू जाल्ले तेन्ना पसून आमी 8 आनी प्लस आशिल्ले. मागीर बरीच आनी एक्स्ट्रा आमी कितें तरी सपोर्ट हे ते घेतलो. ताका लागून थोडे आमकां नेगेटीव आमचे थोड्यांनी काम केलें आमचें.
जे सपोर्ट दिलो पण तो एक्चुअली तसो सपोर्ट वोट रायट जावपा खातीर जालो ना. वयल्यान कमीच जालो सपोर्ट आनी ताका लागून आमकां आयज मॅजीक फिगर जे 8 जाय आशिल्ले ते आमकां एक कॅन्डिडेटाक लागून कमी जाले. दोन नंबर वॉर्डांतल्यान निवडून आयिल्ले ते रिप्रेझेंट करताले. आतां म्हजो 15 वॉर्ड आसा. हे वॉर्ड सगळे चेंज जाले ह्या केसरी. तेन्ना फाटली 5 वर्सांचे एक्सपिरियन्स घेवन हांव नवे 5 वर्सां फोंडेकारा खातीर जाता तें बरें करपाक पळयतलें. इलेक्शना आदीं जाहीर जाल्ल्या पॅनलां प्रमाण सांखळे बिगर बीजेपी जाल्यार फोंड्या बिगर काँग्रेस पॅनल फुडें. दोनूय कडेन थळाव्या आमदारांक धपको. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. सांखळे पालिकेचेर बीजेपीचोच बावटो म्हूण पॅनलाचे 3 नगरसेवक आयिल्लो आमदार प्रमोद सावंत सांगता. ताचेर 13तले 10 नगरसेवक आडिल्ले धर्मेश सगलानीची आमदाराक चॅलेंज. फोंडें पालिका त्रिशंकू 7 नगरसेवकां सयत मोगोचें सगळ्यांत मोठें पॅनल. मात मोगो बीजेपी सोयरीक जवळ जवळ जोलिल्ल्यान जमा. आमचे सांखळे विकास मंचाचे पूर्णतः 3 उमेदवार हे बऱ्या मताधिक्यान निवडून आयिल्ले आसा. 3 उमेदवार हे इंडिपेंडंट म्युनिसिपालिटीचेर निवडून आयिल्ले आसा आनी उरलेले जरी तांच्या पॅनलाचेर निवडून आयिल्ले असले, जो रिजल्ट सांखळेकारांनी दिला तो आमकां मान्य आसा. सांखळेच्या विकासा खातीर म्हणजे पयलीं काम आशिल्लें आनी सांखळेच्या म्युनिसिपालिटीक म्हणजे पूर्ण सहकार्य आसतलें. बट त्याच बरोबर एक आसा की भारतीय जनता पार्टी पुरस्कृत सांखळे नगरपालिका जातली हाची म्हाका खात्री आसा. कारण 3 जाण अपक्ष निवडून उमेदवार जे आयल्या ते भारतीय जनता पार्टीच्या संपर्कात आसा. आमचे 3 आसा. आमकां फक्त 1 ते 2 उमेदवारांची गरज आसा आनी तेय बी आमचे बरोबर आसा हाचो म्हाका विश्वास आसा. आमदाराक हांव सांगूंक सोदतां, स्वप्न पळोवपाचें सोड. लोकांनी जो कौल दिला ताका रिस्पेक्ट कर म्हणून. गेल्या टायमी 13 आमदार घेवन येयले आनी ओवरनायट सरकार घडयले. तशें सांखळेन जावचें ना हेजी हांव सांखळेकारांक खात्री दिता. 10 जाण आमचे कॅन्डिडेट हांगा आसा. हांव ताका चॅलेंज करता सरकार म्युनिसिपालिटी आपली करून दाखोवची. 10 जाण वांगडा आसा सर्व नागरिकांनी पाठिंबा दिलेला, कारण त्यांना विकास पाहिजे. विकासाच्या आड कोणीही येऊ नये, कुठच्या सरकारनं किंवा कुठच्या आणि मी त्यांना सांगितलं सगळे एकत्रित राहा तरच विकास होईल. बराचसे विकास व्हायची कामं झालेली नाही, ती करायला पाहिजे आणि सरकारनं त्यांना मदत केली पाहिजे. काय संकुचित वृत्तीनं पाहता कामा नये. फोंड्या पालिका मात त्रिशंकू आसली तरी मोगो आनी बीजेपी मिळून पालिका चलयतले म्हूण थारिल्ल्यात जमा. लोकांचो कौल मान्य करप सोडून रवीक पर्याय ना. आमचे 7 आसा. म्हाज्या म्हायती प्रमाणे जे पॅनला भारतीय जनता पक्षान 7 दिल्या तांचे 4 निवडून आयल्या, 5 निवडून आयल्या आनी आमी युतीत आसा. आमी सेंट्रल आमची जी स्टेट चल्ल्या ती युतीत चल्ल्या आनी त्या खातीर युतीचो हें दवरून हांव स्टेप मुखार घेतलो. आमच्या पॅनलाकूय तसो हांव रिक्वेस्ट करता. शेअर पर्सनाच्या बाबतींत आतां हांव कांयच उलयना. योग्य निर्णय आमी 7 जाण बसून घेतले आनी ताजे बरोबर केतन भाटीकर आसतले आनी त्या शिवाय आमचे काही हितचिंतक आसा. फोंडा नागरीक समितीचे 5 जाण निवडून आयिल्ले आसा. सगळे जे निवडून आयिल्ले आमचे जे कॅन्डिडेट्स आसा निवडून आयिल्ले अशा सगळ्यांक घेवन जे म्हणजे कावन्सिलर्स जे निवडून आयिल्ले कावन्सिलर्स आसा तांकां बरोबर घेतले आनी तांचो विचार कितें आसा हांव हें पळयतलें. पक्षा कडेन बी हो विशय उलयतले आनी आमकां कितें प्रपोजल येता कितें असोय बी विशय आसा त्या प्रमाण अजून ह्या विशयी आमी निर्णय करूं ना. पक्षा कडेन चर्चा करून पक्षाचे जे वरिश्ठ आसा, पक्षाचे अध्यक्ष आसा किंवा खासदार आसा तांचे कडेन ह्या विशयी चर्चा करून कितें तो निर्णय घेतलो. निकाल लागलो तो आमी एक्सेप्ट करता. पूण सरकार जे वाटेन आसा तेंची मेजॉरिटी म्हणजे तांकां मेजॉरिटी क्लियर मेळूना. कित्याक हांगसर 3 ग्रूप आशिल्ले. एक बीजेपीचे पॅनल आसले, एक एमजीपीचे पॅनल आसले, एक आमचे आसले तुमची समिती, तेंची समिती आशिल्ली. पण जो रिजल्ट जाला पण हे फावटी म्हाका चड करून पयशांचो वापर जाला आनी जॉब जे आसा मंदिरा सारके मंदिरान जॉबाची प्रॉमिस दिली. आनी जॉब कितें लोकांक मेळटा ते पळोवया. कितें जॉब हे आसा ते जॉब सद्या गव्हर्मेंटा कडेन सरकारी नोकऱ्यांक पयशे घालपाक मेळना. प्रुडंटा खातीर विश्वनाथ नेने आनी शिरीश कुंकळकार.
म्हादयचे सरकार कसलीच तडजोड करचो ना म्हूण TCP मंत्री आनी गोवा फॉरवर्डाचो फुडारी विजयान भुमिका स्पश्ट केल्या. म्हादय बचाव अभियान म्हणटा केस निकालाक आसतना मोदी आनी शहा लोकांक शिंगा लायतात. कर्नाटकांत BJP आयल्यार 6 म्हयन्या भितर म्हादयचो विशय तडीक लायता म्हूण प्रधानमंत्री मोदी आनी BJPचो अध्यक्ष अमित शहा उलयल्ल्यान खवदळ पडला. See, this fight is between the Congress and BJP in Karnataka. I am not involved in it. Okay. Goa Forward is not contesting Karnataka election. Why you want me to answer? But you are a part of NDA, no? So that is why I am saying the principal opposition party is not willing to put out its stand because it's going to get affected in Karnataka. And you want me to open my mouth? Why? One thing, we have come here to protect our interests, not Karnataka's interests. And we will protect it. And in the past, it is this government that has worked in the interest and have saved Madhai. Sushant Narkani has fought a very good battle in the courts. He has been unanimously congratulated on the floor of the House. And the defense of Madhai, आमची जी आवय म्हणटात आमी तिजे आमी सारके बरे भशेन केल्ले आहा हे सरकारान आनी तातूंत कांय डायल्युशन जावचें ना. So such statements resonate. I am saying only one thing, that the interest of the state of Goa vis-a-vis Madhai will never be compromised by this government. म्हादयचो विशय लवादा मुखार निकालाक आसतना प्रधानमंत्री आनी शहा खंय लोकांक शिंगा लायतात. कर्नाटकान कावेरीचे केला तेच म्हादयचे जावचे ना म्हूण म्हादय बचाव अभियानाक आशा. अशी जी विधान आसा न्हू ही पूर्णपणे राजकीय विधान आसा आणि प्रधानमंत्री आणि भाजप अध्यक्ष त्यांनी जी विधानां केल्ली आसा न्हू म्हणजे म्हादय पाणी वाटप लवादा कडेन हो विषय सध्या चालू असताना आणि लवादाचो निर्णय जो आसा तो ऑगस्ट 2018 येवपाची अपेक्षा असताना अशा वेळार अशी विधानां करप ही पूर्णपणे दिशाभूल करणारी आसा आणि तितूंतल्यान कळटा की राजकीय तेका ती विधान आसा आणि तितूंतल्यान मतदारांक भूलतापा जे आसा त्यो मारपाची आमच्या कडेन जी पद्दत आसा ती सर्रासपणे दिसून येता आणि एकंदर हो विषय जो आसा हो विषय आता अंतिम टप्प्यान लवादा समोर येयल्लो आसतना अशी विधानां करप ही पूर्णपणे चुकीचें आसा. कारण जेन्ना लवाद कसलो निर्णय दिता न्हू तो त्या राज्याचेर बंधनकारक आसा आणि कर्नाटकान तेचे पालन करप हे आमच्या राज्यघटनेचे नुसार तेंचे कर्तव्य आसा. शिवसेनेनूय मोदी शहाच्या म्हादय वक्तव्याचो इश्यू केला. आज थंय इलेक्शन चल्लां म्हणून ते जाय तशी वक्तव्यां थंय करता पूण आज गरज आसा गोंयान जे आसा गोंयान जे BJP काँग्रेस आनी जे सगळे आसा तांणी आपलो स्टँड क्लियर करपाची गरज आसा. आमी मागता की तांणी आपलो स्टँड क्लियर करचो. आमी एक लेटर कोर्टाक बरोवपाचें आसा की जातून आमी सांगतले की तुमी सुमोटो एक्शन घेवन हांचेर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट दाखल करा. कारण कोर्टान जेन्ना केस चालू आसा तेन्ना एका प्रायम मिनिस्टरीयल पोझिशनार आशिल्लो मनशान आणि अमित शहा सारख्या एक ज्या पक्षाचे अध्यक्ष जो पक्ष सत्तेर आसा तांणी अशी वक्तव्यां करप ही कोर्टाचो अवमान आसा. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आणि सिनियर व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुळशीदास च्यारी. घेऊ एक कमर्शियल ब्रेक.